ಪ್ರಥಮ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂತೂ ಆಮಗಿಲೊಟ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಪಾದ್ ನಾಯಕ್ सर असाची श्रीपाद सर हंगे तरी परतगाळी मठा विषय कसं सांगताय. नमस्कार. गेले 3 दिवस व स्वामीच्या पुण्यतिथीच्या कार्यक्रमानिमित्तान हो कार्यक्रम चलता. उत्कृष्ट अशे कार्यक्रमाचे आयोजकांनी केल्लें आसा. स्वामीजीचें मार्गदर्शन आनी सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचे विचार जे आसात ते विचारान अख्खे गोंयच न्ही तर संपूर्ण कर्नाटका गोंयांक हातून एक नवे तरेची उर्जा स्वामीनी ह्या समाजाक प्राप्त करून दिली. आमकां तांचें मार्गदर्शन सदांच मेळ्ळें. आमच्या रामनाथी देवस्थान आनी स्वामी हांचें अतूट नातें आशिल्लें. त्या उत्सवाच्या प्रसंगाक शिवरात्री असू दी अन्य उत्सव असू थंय मेळप जातालें. आनी जे काही तेणी एक सामाजीक क्षेत्रांत जें कितें तांचें काम आसा, समाजाक खंयच्याय पद्दतीन वयर काडपाचें जें काम आसा तें काम हे खंय तरी अविस्मरणीय काम आसा अशें म्हाका दिसता. गेल्या वर्सा स्वामीजी आमच्या हातून गेले, परंतु देहरूपान गेले. तांच्या कार्याच्या रुपान ते आमचे समोर आसात. गोंय तांच्या ह्या कार्याचो सदांच उल्लेख आपल्या तकलेक दवरतले आनी समाजाक सगळे तरेच्यो हे मेळच्यो. तांचें आध्यात्मीक जें मार्गदर्शन आसा तें मार्गदर्शन अशेंच चालू उरतलें. जे नवीन स्वामी येयल्या तांच्या मार्गदर्शनातून ताच्यातून त्याच पोथळेंतून ते निर्माण जाल्ले आसात. आनी जें काही आज हांगा दिसता हें ताणें जोडून दवरलेलें जें कितें हें आसा तें आज आमी प्रत्यक्ष लोकांची उपस्थिती आनी लोकांचें माया प्रेम हें जें आज हांगा उफाळून आयिल्लें दिसता. हें आध्यात्मीक कार्य सामाजीक कार्य हें सदांच आमी सगळे मनान घेवन फुडें तांच्या मार्गदर्शनानुसार तांणी जे काही धडे घालून दिल्या संस्कार घालून दिल्या त्या संस्कारातून आमी फुडें वतले अशें सगळ्या गोंयकारांक दिसता. आनी त्याच पद्दतीन हो कार्यक्रम आज हांगा जाता. खूब आनंद जालो. थँक्यू सर. थँक्यू.